म्हाका जायना रावंक हांव चावी दितां तूं एक पळय पाद्रा बायल्यार दी पाद्रा तो कामाचो न्ही थंयसर ही इज अ प्रिस्ट इज मोर दॅन अ वर्कर ते आमच्या मस्त जाणांक समजना मस्तन चिंतात इज एम्प्लॉय म्हणून तशें जाल्यार 80,000 सांबाळ दिच्यांनी वय सांबाळचो मनीस हो सांबाळचो मनीस न्ही तो देवाचो म्हणयारी ते चिंता स्पश्ट आतां आमच्या सगळ्यां थंय आसाचे म्हजे थंय आसाचे आमचे थंय आसाचे तांचे थंय आसाचे पयलें हें कुटाम बेजार करचें प्रमुख जावन कुटाम बेजारी देखून घर बेजमेंट अधिकृत रितीन ह्या जाग्यार येताना जाता तितल्या जाणांनी घरा हजर आसूंक प्रयत्न करीचे रजा ना जाल्यार त्या रजा घालयत कित्याक म्हळ्यार आमचे कुटाम आशिर्वादीत जायचे आमी आसाचे तो भावार्थ जर तेवण ना कोणी एकल्यान रावल्यार पुरो तशें म्हळ्यार तो लेस्कत काय आसा म्हणून जायना म्हणलो विशय ना जायना म्हणलोच विशय जाल्यार तो थोडे फुडें धाकटे आनी नर्सां मात एक तो अधिकृत रितीन आसल्ल्यांक मात ना जाल्यार सगळ्यांक जाता आमचे कार्यक्रमांतले आमी रजा घालता त्या आता दोग पार्टनर्स मेळून एक संस्था चलयतात एकलो कातोलीक आनी एकलो अन्य धर्माचो आसा आता ते उक्तावण करता आसतना कातोलीक पाद्राबाक आपयता आनी एकलो एकच वेळार दोगांक आपयनात पूण सदांवतान एकलो फाटी मुखार करतात कोणा एकल्याक म्हणून वय ताजें घाणा होमा जाला तुमी येवन बेजार करा म्हणून तुची गरज आगी क्रिस्तांवान केल्ले ते जनितावन आयिल्ले सक्कडी वापरूंक जायना पवित्र देखून त्या आदारार पवित्र करचे म्हणलें एक परत्यान ते चिंता पूण विशय कितें हांगा हे पुरो गुर्त भावार्थ जेजू क्रिस्ता थंय ते आमी स्पश्ट तो आलोलोचो हाचेर रावलें जाल्यार काम जायना खंयची आसार्यां जायना समट आनी सावाला मोगाच्या न्हू आदल्या आयतारा आमी समर्थ आनी सवाला ह्या कार्यक्रमांत आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत भावार्थाक सन्मान जाल्ल्या सबार संगती विशयांत जाणवाय आपणायल्ली आसा फादर विजय माचेदोन आमकां बरी समजणी आनी ताजो अर्थ हरियक असो आमकां दिल्लो आसा आनी तशेंच आज आयच्या ह्या संवाद कार्यक्रमांत आनीक सबार संगती आमी जाणा जातले प्रत्येक जावन ल्हान भुरग्यांक वांजेल राजार करा म्हणटात वांजेल राजार म्हणल्यार कितें तातूंत कितें आटापून आसा आमी घर बेंजार करता वर्सा हे पवटे ते घर बेंजार करचें बांदपाचेर आशिर्वाद घालचो की कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालचो हे सबार संगती आसात आनी ह्या विशयांत आयच्या संवाद कार्यक्रमांत फादर विजय माचादो आमकां जाणवाय दितलो आनी आमची सवालांक जबाब दितलो दुबाव पयस करतलो तुमकां सर्वांक ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत मागता तुमी म्हळें सॅक्रमेंटल्स म्हणून सॅक्रमेंट आनी त्या भायर सॅक्रमेंटल्स आतां आशिर्वादां दिवची आशिर्वादां मागची मस्त पोटी लोक भावार्थी बेसावन दिया फादर म्हणटात आनी तशेंच हेर संगती हाडून न्हू आमकां बेजार करून दिया म्हणटात सॅक्रमेंटल्स थोडे फावटी कांय करतात म्हण सांगल्यार पवित्र पुस्तक बायबल हाडून म्हणटात पवित्र पुस्तक आमकां बेजार करून दिया म्हणून आतां पवित्र पुस्तकांत आसची देवाची उतरां परत्यान ती बेजार करची गरज आसा की कुरीस हाडून दितात आनी म्हणटात आमकां बेजार करून दिया मेडल सडटात आर्लुक्यानी परते ओके पूण कुरीस हाडून म्हणटात आमकां बेजार करून दिया म्हणून थोड्या दिसा आदी म्हज्या लागीं एकल्यान पासबूक हाडलो आनी ताच्या मागीर तो बेजार करून दिया म्हणून परीक्षा बरोवंक येचे पयलें पेन हाडून बेजार करून दिया अशें प्रमाणे म्हणटात असले संगती आसात पूण तातूंत मुख्यदाना विचारचे पवित्र पुस्तक कुरिसांनी हाडटा आसतना आमी परत्यान आपली बेजार करची गरज आहा कित्याक म्हळ्यार देर आतां बेजार करचे म्हळ्यार आशिर्वाद करचे ओके ते आशिर्वाद खंय नवल्या तागे म्हणल्यार आमी समजायचे पवित्र पुस्तकांत ताचे उल्लेख आसात मोइजेचे आशिर्वाद मोइजेन इस्रायलाक जाकोबाचो देव इजाकाचो अब्रामाचो देव तांचे आशिर्वाद पाठयले मागीर प्रावद्यांच्या पुस्तकांनी आमकां वाचूंक मेळटा नव्या सोल्ल्यान ती वाचूंक मेळटा आशिर्वाद म्हळ्यार पवित्र करचे आनी ते तो वावर सर्वेस्पर देव करता मनीस म्हळ्यार म्हणयारी एक आनी थोडे लायक थोड्यांक आवय बापूय वडिलांय जातात पवित्र सभेन नमियारल्यान पवित्र स्नान घेतिल्ली तांकां सगळ्यांक हेरांक आशिर्वाद करूंक बेजार करूंक म्हणटा हांव बेजार आशिर्वाद एकच ते जबाबदारी आसा आनी हक्की आसा म्हणयत आतां आशिर्वाद करचे पवित्र सभेची अधिकृत रीत बेजार करची आतां कितें बेजार करचें गे म्हणून
देवस्तुतेप्रमाणे आणि पवित्र सभेच्या शिकवण्याप्रमाणे आणि मालगाड्यांच्या पवित्र सभेच्या फादर्स ऑफ द चर्च आणि पवित्र कॅथोलिक पवित्र सभेची शिकवण कॅटेकिझम ऑफ द कॅथोलिक चर्च सक्रामेंतांनी शिकयता ताच्याप्रमाणे पयले आशिर्वादीत करचे आमच्या मागण्यांनी आसचे लोकांक देवाच्याच सारक्याच्या आणि स्वरुपाच्या रचलेल्या या रचनेक कित्याक ताका राजांव आसा तांकां आमी आशिर्वादीत करचे. ओके. कित्याक तांकां आशिर्वादीत करचे म्हळ्यार पवित्र पुस्तका प्रमाणे ताका एक बेसांव जावन आनी एक प्रतिनिधी आनी एक क्रिस्त म्हणून जावन मिसावाक धाडचें म्हणून अर्थ जाता. म्हळ्यार बरें करूंक ताका एक अधिकार सोम्यसो दिवचो शिसांक आशिर्वादीत केल्ल्या प्रमाणे एक रीत कुटुंबाचे आशिर्वाद ते गरजेचे. कित्याक आमची एक मालगाड्याच्या पवित्र सभेच्या बापायांची आनी संत भक्तांची पातयणी आसा. कित्याक आशिर्वादीत केल्ल्या मनशाक कसलीय दुश्ट संगती संवसाराच्यो संगती ह्या संवसारी संगती लागनात. ताचे थंय क्रिस्त आसा, ताचे आत्म पवित्र आत्म्याचें मंदीर तशें जाल्ल्यान ते बश्ट जावंक सोडिनाय. ओके. म्हणून ताका आशिर्वादीत करचें. देखून गर्भयजमेंताची रीत अधिकृत वर्सांत हे पुटणी एक याजक येवन करता, मागीर कुटुंबाक आशिर्वादीत करता, ते एक विशय. दुसरें त्या मनशांनी वापरच्यो वस्तू ते संस्कृतेंत आनी संप्रदायांत आयिल्ले. कित्याक म्हळ्यार हेर धर्माचे आनी हेर जातींचे ते तांचे पवित्र करताले तेन्ना आमकां कितें म्हणलें एक चिंता पळय. आनी ताच्या उपरांत एक पवित्र सभेचे अधिकृत म्हळ्यार आमी वापरच्यो वस्तू कसलेय जावन दी आमचे एक अस्खतकायेची चिंता. ते आमकां कितें जाता कोण ना म्हणून आमच्या मतीन ते मानसीक रितीन रिजिस्टर जाता आनी मानसीक पिडा ती गूण करच्या खातीर आत्म्याची पिडा गूण करच्या खातीर ते पवित्र केल्ल्या तक्षण आमकां कांय बादाक ना म्हणल्यार आमकां धैर्य मेळोंक बरोबर जिवाळ जावं. पूण भावार्थ घट जावं हे ताचे विरुद्ध रावंक न्ही बगर भावार्थ आनीकय चड घट जावंक वाटो एक गुर्त मात्र. देखून ताका आमी सॅक्रामेंटल्स म्हणटा ते करचे विधान चलता. आनी तरावळ रितीचे पिडा लोकांक भुरग्यांक एका काळार दोसुल्ली आसा आनी ह्या वेळार दुसरो उपाय ना. आनी ह्या वेळार लोकांनी याजका लागीं ह्या गांवच्या अधिकृत धार्मीक मुखेल्या लागीं लायक मुखेल्या लागीं हाडिल्ल्या वेळार आतां याजक आसल्यार पवित्र उदक शेणोवन आनी पवित्र देखून त्या वेळार थोड्यांनी पवित्र पुस्तक पवित्र पुस्तक कित्याक म्हळ्यार तातूंत देवाचें उतर आसा. देवाच्या उतरा मुखांत पवित्र पुस्तकांत चे आशिर्वाद ताचेर येवन दी म्हणलें एक पातयणी तो एक गुर्तू जावन आनी त्या भावार्थान तांकां बरें जाल्लें पळोवन ते पवित्र वांजेल रजार करचे. वांजेल रजार करचे म्हळ्यार कितें पवित्र पुस्तक घेवन आशिर्वादीत करचे, देवाचें उतर वाचचें, तागे रीत आसा ताच्या माथ्यार पवित्र पुस्तक दवरून पवित्र पुस्तकाचो आशिर्वाद. आतां देवस्तुतेंत गवळी बापू बुक ऑफ गॉस्पल्स सुवार्थेचो पुस्तक आहा जाल्यार तो वाचचे पयलें तो घेवन सक्कडी लोकांक आशिर्वाद दिता. आनी याजकाच्या खंयच्याय ह्या संभ्रमीक मिसा वेळार आमी ते याजकांनी सुवार्थेचें पुस्तक आसल्यार लोकांक जेजूच्या उतरान सक्कड लोकांक अभिषेक करचे म्हूण येत ह्या आमचो अर्थ जाता. अशें ह्या भुरग्यांक हे वस्तू करचे. आतां तुमी म्हणलें आनी एक सवाल आसा पवित्र पुस्तक कुरीस पुरा बेंजार करी पवित्र पुस्तक आनी कुरीस बेंजार करी जेगी नांग म्हणच्या की प्रास चड एक चिंताप आसा लोकां कडेन. ऑफिशियली नॉट नेसेसरी तीस अगेन द मॅटर्स ऑफ फेथ भावार्थ म्हजो भावार्थ आसा. पूण आमी वापरच्यो खंयच्योय वस्तू एक पवित्र करची एक संप्रदाय दुस्तूर आसा देखून आतां ते आनी एक चिंताप आसा लोकां मदें ते कोणेगी केल्ले क्रिस्तांवान केल्ले ते धर्नीतावन आयिल्ले सक्कडी वापरूंक जायना पवित्र देखून त्या आदारार पवित्र करचे म्हणलें एक परत्यान ते चिंता. पूण विशय कितें हांगा हे पुरो गुर्त भावार्थ जेजू क्रिस्तांत ते आमी स्पश्ट तो आलो नचो हाचेर येत रावलें जाल्यार काम जायना खंयचें आसार्यां जायना ते आमकां समजोणी मेळटा त्या विशयान. तुमी आतां उलयतना म्हणलें काय म्हणटा भुरग्यांक कोण हाडटा आनी म्हणटा आमच्या भुरग्यांक केल्लें वांजेल रजार करा म्हणून. आतां हे वांजेल रजार प्रमुख जावन तातूंत काय आसा की म्हणून म्हळ्यार पवित्र पुस्तकान घेवन वाचप वाचून भुरग्याचेर मागणें करचें या आगमे शेणोवंक आसा की या माथ्यार हात दवरूंक ती काय पुरो आसा तूं न्ही अधिकृत म्हणून एक रीत ना. ते परत्यान आमच्या मिशनरीच्या रिवाजीन सुरू जाल्ले त्या वेळाच्या काळार दुसरे विशय नातुल्लो दुसरे वस्तू आनी कितें नातल्ले
खंयचेय बेंजारकरच्या रितीक हे संगती आसात. सुरविले मागणे, देवाचें उतर, किर्तनां थोड्यांत, उपरांत भावार्थांची मागणी, उपरांत आशिर्वादाचें प्रार्थन, उपरांत बेसांव. बेसांवा पयलें खंयचो एक गुर्त वापरन, विशेष करून आमी वापरचे पवित्र उदक, तें वापरन आशिर्वादीत करचें आशिर्वादाची रीत. ओके. तशेंच पवित्र पुस्तक आतां शब्द मात्र वांजेल रजार म्हणून, पूण हांगासर देवाचें उतर इल्लें तकल्यार दवरन देवाच्या उतराच्या त्या अधिकारान या पावरान, पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड म्हणटा आमी, सक्तेन तुका बरेंपण जावं आनी मुखार कितेंच बादाक जायना म्हणलो एक भावार्थ देवाच्या उतरा सकत आसा. उपरांत ती वाचून नियाळन सदां येताना आनी कितें सकत घट जाता. फकत वांजेल रजारकन घरा गेल्यार जायना, तें वाचीचें पडटा, नियाळ करीचे आनी वर्सान देवपुटी खाली ताच्या खातीर गुण जावच्या खातीर मात्र आयल्यार तो भावार्थ न्ही, तें मॅजीक जाता. तें मॅजीक जायना आमचे कडेन. ओके. देखून हो अर्थ जावन आसा. थोड्या पुटी काल्यां करतात म्हण जाल्यार घरचीं आमकां इल्लो दुंप बेंजार करून दिया. घरा भुरगीं आसात दुंप घालूंक अशें म्हणून भुरगीं केदां रडटात, धाकटे भुरगे रडटात, देखून दुंप घालूंक जाय, देखून बेंजार करून दिया म्हणून. हे दुंप घाल्ले वरवीं कलें वायट आनी तें प्रकार कांय पयस सरता की एक कलें म्हळ्यार आमी सामान्य रितीन पळोवचें जाल्यार दुंप घाल्ले वरवीं मूस उजळ ते पुरो पयस वता वय. ताजे वरवीं सडीत दोळ्यांक दिसनातले कांय वायट सक्ती आसल्यार ते कांय पयस येतात की. लायक फॉर एग्जाम्पल तूं आमच्या पोरण्या सोल्ल्यांत तोबिताचें पुस्तक पळयल्यार तो तोबियास कोणाडे काजार जालो, ती स्त्री हरियपटी काजार जाता, न्हवरो तो मरतलो पयल्या रातीच. आनी राफायलान ताका सांगल्या प्रमाणे त्या मासलेचें काळीजांनी घालून लास म्हणना बडे आस्मोदयस म्हणलो तो एक देवचार तो पळोवन दवलो. तस जाल्यार कांय हाका अर्थ आसा की दुंप घालच्याक. पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे पयले पवित्र पुस्तकान आसा तें आसा. कित्याक म्हळ्यार देवानंत देवाक आराधन करूंक दुंप प्रमुख जावन वापरताले. आनी आमकां जाकारीच्या जिवितान पळोवंक तें नव्या सोल्ल्यान मेळटा. तो दुंप घालचें याजाकपण चलयतालो आनी आराधन करतालो. दुंप एक गुर्त कित्याक म्हळ्यार लोकांक समजोवंक दुंपान दुवर वयर वेता, एक परमोळ, मागीर ते एक दैवीक आनी रिलिजियस आमी म्हण ताका अर्थ दिला. आनी तो दुवर वयर गेल्ल्या तक्षण पयल्याचें चिंताप ते मागणें देवाक पावलें म्हणून अर्थ तांचो भावार्थ घट करूंक ताणें वापरले. आनी तो एक परत्यान एक गुर्त दुंपा वरवीं बरें जालें म्हणून न्ही, दुंप एक गुर्त इतलेंच. आतां दुंप बेंजार करचो, दुंप सृश्टेतावन आयिल्लो. खंयचीय सृश्टेचे वस्तू पवित्रपणा वापरतना ते आशिर्वाद करचे म्हणल्यार आमी समजल्या. आतां ते आशिर्वादीत केल्लो दुंप बऱ्या उद्देशा खातीर तो भेटयतना हांचें चिंताप कोणाचें म्हळ्यार सांत सुरविल्ल्या शतमानान मोरू नाक वैदू पवित्र सभेचे बापूय आनी मस्त जाण थोडे सांत भोगतात मोटवाश्यात, तांचो भावार्थी अनुभव आमकां उल्लेख करून सांगता. असले संगती ह्या दुंप वापरल्या वेळार विशेष करून देवसार सलवता. देवसाराक तो परमोळ जायना. देवसाराक ते मागणे देवा लागीं वयचे आनी हें करचें तें जायना ताका. देखून तो लागसार येना म्हणलें एक पवित्र सभेचे हे मलगाडे आमकां तांच्या अनुभवान सांगतात. आनी ते आमी फाती येता कित्याक तो संप्रदाय ट्रेडिशन ऑफ द चर्च सेंट्स आनी ते कातोलीक पवित्र सभेची दोतोरनी आमकां उल्लेख करता. त्या आदारान पवित्र सभेंत देवस्तुतेच्या आचरणान आमी दुंप वापरता, तो बेंजार करता. देखून दुंप घाल्या उपरांत एक याजाक आशिर्वाद दिता. तें पवित्र करचें, तें गरजेचें. त्या जाल्यार तें पवित्र जाता. कुर्साचो गुर्त तो, कुर्साच्या गुर्तान बाप पूत पवित्र आत्म्यान तें देवाकच म्हूण भेटयलेलें जाता. तशें एका घरांत एका कुटुंबांत एका भुरग्यांक विशेष करून भुरग्यांक आवय बापायक भुरग्यांची भलायकी तांचें जिवीत रिस्क्यार आसता, त्यार वल्नरेबल म्हणलें भिरांत आसता. देखून देवान अशें राखाचें म्हणलें मानसीक रितीर भावार्थी रितीर घट्ट धैर्य मेळच्या खातीर अशें तांकां आशिर्वादीत करचें. आनी देवसाराचे संगती कोणाक लागनातले बरी ते दुंप घालचें एक संप्रदाय पवित्र सभेंत ते एक रिच्युअल आमी म्हणटा, एक गुर्तू आमी वापरचो आसा.
पहिले प्रकार करताले म्हळ्यार पास्कांचे फेस्त जाल्या उपरांत घर बेंजारकरची रीत पर आसताली म्हाका उडास आसा ल्हान आसता आसतना पाद्रबान येवचे ताज्या वट्टूक सांगता सकडांनी येचें वाड्यांत पुरा बेंजार करूंक आनी पुरा आतां इल्लेशें बदलावण जाल्ली पळोवंक मेळटा काले म्हण सांगल्यार करेज मात घर बेंजारकरची आनी ताजे उपरांत आणखी पयलेंत सुरू जालां काले म्हळ्यार मागीर वत आसता देखून जानेवारी फेब्रुवारी दित घर बेंजार करचें अशें वर्सांत हे पावटे आतां हे घर बेंजार करता आसतना बेंजार करचें आशिर्वादीत करचें कुटुंबागी या घराक घे म्हणून आनी सांगाताच आमी येता आसतना मागीर म्हणटात घर बेंजार करता आसतना आगबें शेणयल्या उपरांत इल्लें गोठ्याक उडय आगबेंत मागीर इल्लेशें बांयंत घाला हांगा ताज्या उपरांत एक घराक बोवाडोय अशें प्रमाण मागीर वयर आसा माळी एक आतां काल ना म्हण जाल्यार थोडे प्रायवंत पाद्रब आसतात थोडे भलायकेंत समस्या आसले पाद्रब आसतात ते काल करतात म्हण सांगल्यार पयले मागणी करतात आनी ताज्या उपरांत हे आसल्यांक आगबेंत पवित्र उदक शेणयतात आनी मागीर म्हणटात तांकां वचोवंक जायना देखून तूं वचोन खंय जाय ते पळय घालून ये म्हणून आतां पाद्रबान तसोन सगळ्यांनी घाली जेगी ह्या ताणें हें कर उरल्यांक व्हरून तुमी घाला म्हण सांगेत कशें पयल्या सुवातेर आतां घर बेंजार करचे तुमी म्हणलें पास्कांच्या काळार उपरांत ते पयले आयले ते आयले म्हूण तुमी सांगले वय आतां पास्कांच्या काळार कित्याक आयलें त्या दळा पयले सुवातेर त्या दीस पवित्र उदक बेंजार करणं पुनर्जीवनपणाचो तस्सो संतोसो बरोसो आनी नवें जिवीत त्याच म्हयन्यांत सगळ्या पास्कांच्या काळार केल्यार ते तो एक अर्था बरी संभ्रम म्हणून ओके देखून पयलें समजून न्ही काय म्हळ्यार त्याच वेळार करीचे म्हूण कांय रूल ना या कोणेय बरोवन घाल्लें ना आनी सांगिल्लें ना घर बेंजार तुवें सगळ्या वर्सांत केदाळ तुका जाय आसल्या वेळार करियेत पूण एक रीत नियम पाळीत जाय सुलाभ जायचे ते ओट्टारे जायना आतां इल्लें फाटी आयलां आमच्या गांवांत ह्या दगींत तितलें सुलाभ ना देखून करेजमांत आयले करेजमाच्यांत तेय म्हणयत करेजमान केल्यार नितळायचो गुर्तू म्हणून बेंजार करचे आनी थोडे आनी कितें दग जाता जाल्यार म्हळ्यार सलाज एकल्यान करचें जाल्ल्यान तें तितलें सुलाभायेचें विशय न्ही आतां आनी पयलें जाल्यार सकळी घरां आसताले आनी असलो टेंपरेचरी नातुल्लो आतां लोक घरां आसना कामाक वते काळ बदलतना आमी इल्लेशे नवे संगती अडॉप्ट करचे पडटात त्या दळात काडून बसोंक जायना त्या दळाच्या काळार त्या दळाची रिवाज आतां येता आतां रिवाज पूण भावार्थ बदलून वचो भावार्थ अस्कत जावन वचो तो पॉयंट पयलो दुसरो पॉयंट तुमी म्हणलें आशिर्वादीत कोणें करचें व्याजाकान मात करियेत गी उरल्यांनी करून वचो गी म्हूण अधिकृत रितीन एक याजक आमच्या थंय आयिल्लें कित्याक म्हळ्यार एक याजकाक कुटुंबाची भेट करूं अधिकृत वळा जायना जाल्यार अशें म्हणी वचोन बेंजार करतना इल्लो वेळ बसून आतां दुसऱ्या वेळार वेता जाल्यार ते वेगळी बेंजार जाता वर्सांत 2 पुटी याजक आमचे भेट करतात ल्हान पिरगेजांनी मस्त करतात आतां वाड्यो जमती आयल्यात तशें मस्त वळख जाल्या पयलीं हें कितें नासलें न्ही देखून अधिकृत रितीन एक याजक देवाचो म्हणयारी ह्या सगळ्या लोकां खातीर त्या घरांत वेता एक याजक वयचें म्हळ्यार एक घर याजकाच्या भितर सरलें तें घर आशिर्वादीत म्हण अर्थ बिकॉज प्रिस्ट इज अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स दॅट इज व्हेरी क्लियर एक याजक आयिल्ले कुडले देव आयिल्ले बरींत तें आतांय कोणेय काण उडोवंक जायना आनी मुखारय जायना देखून तो याजक तो भितर सरलेंच थंयसर एक आशिर्वादाची रीत चलयता अधिकृत रितीन सगळ्या पयसभेच्या नांवान आनी ताच्या उपरांत ते आशिर्वादीत करता पयलें हें कुटाम बेंजार करचें प्रमुख जावन कुटाम बेंजारी देखून घर बेजमेंत अधिकृत रितीन याजक घरा येताना जाता तितल्या जाणांनी घरा हजर आसूंक प्रयत्न करीचे रजा ना जाल्यार त्या रजा घालयेत कित्याक म्हळ्यार तो आमचे कुटुंब आशिर्वादीत जायचे आमी आसाचे तो भावार्थ जर तेवण ना कोणी एकल्यान रावल्यार पुरो तशें म्हळ्यार तो इल्लें अस्कत काय आसा म्हणून जायना म्हणलो विशय ना जायना म्हणलोच विशय जाल्यार तो थोडे पटीन धाकटेराक आनी नर्सां मात एक तो अधिकृत रितीन आसल्ल्यांक मात ना जाल्यार सगळ्यांक जाता आमचे कार्यक्रम आसले आमी रजा घालता त्या दीस खंयचेय जाता हें पुरो आमकां जाय आसलें बरी आमी करचें देखून ह्यो एक विशय आमी समजून घेवचे कुटाम आशिर्वाद दुसरो विशय चिंत्या पवित्र सभा आमचे कडेन पुस्तक पर्यंत ब्लेसिंग ऑफ द हाऊस ऑर एनी आर्टिकल्स बाय ए ले पर्सन विथ होली वॉटर म्हणून म्हळ्यार पवित्र सभा आवयक बापायक घरच्या वडिलांकय ते एक परवानगी दिता हेरवाळा पवित्र उदक मागणें म्हणून पवित्र उदक शेणोवन
तांतू कांय वायट जायना. आतां ह्या जाग तो सांगता जाल्यार ताच्या नांवान तो धाडटा जाल्यार ताणें वचून घालयेत. कित्याक ताका सोडोवंक जायना या ताका थंय वचोंक जायना. ताणें घालून आयिल्ल्यान कांय समस्या जायना. आतां हे गवळी बाप सगळे पेरगज या एक व्हडलें बिल्डींग आशिर्वाचनाक येता जाल्यार तो उरल्या ह्या जागांत धाडटा थंय करा म्हणून. तशें यू डेलिगेट आनी एकल्या दिवचे देखून कुटुंबाक एका ह्या जागान आचारान बेसांव घालचें. मागीर वस्तू थंय हांगा थंय वसा ते परत्यान आमचो विश्वास ते कशेंय सकडी बेजार जाल्यार आमकां एक रक्षण आसा म्हणलें ती पात्यणी आमी काण उडोवची न्ही. ती पात्यणी ओके दॅट इज अ पॉप्युलर डिवोशन एगेन या संप्रदाय आमी म्हणजे ट्रेडिशन. पूण अधिकृत कुटुंब बेजार करचें ते पवित्र सभेंत आसले. आतां अशें घर बेजार करनेत आसतना वाटेर एक घर मेळटा तें कुटुंब गांवांत ना परगांवांत आसा आनी ताज्या मागीर शेजारच्यान सांगलां तुमचें घर बेजार करतना आमचें करूं सांगा अशें म्हणून. या आनी खंय फ्लॅटांत अशें आसता कारण म्हळ्यार कामाक गेल्यांत आनी कोणा कडेन मुखल्या घरच्या कडेन सावी दिवन येतात आमचें घर बेजार करा म्हणून. भावार्था प्रमाणे आनी आमी समाज चिंतव जाल्यार त्या मनशांनी हांगा आसाचे कामाक गेला जाल्यार आनी पुटी आपयतू ह्या जाग आसता. तांचे कडेन सावी दिवन बुट्टी कामां तिरसून म्हणटात पळय तशें जायना. तें फरक गांवांत आसा. अमेरिका आसा घर आसा ते खाली आसा. देखून देवसाराच्या ठाणे करूंक नाका एक पवित्र करचें म्हणून सांगता जाल्यार ते रिजनेबल म्हळ्यार तांचो भावार्थ वाडोवंक कुमोक जाता जाल्यार म्हज्या प्रमाणे कांय तांतू अडकळना. पूण ही कामाक गेल्यांत म्हाका जायना रावंक हांव सावी दितां तूं एक पळय पाद्रा बायल्यार दी पाद्रा तो कामाचो न्ही थंयसर. ही इज अ प्रिस्ट इज मोर दॅन ए वर्कर. ते आमच्या मस्तू जाणांक समजना. मस्तून चिंतात इज एम्प्लॉय म्हणून. तशें जाल्यार 80,000 सांबाळ दिवचे न्ही. सांबाळचो मनीस हो सांबाळचो मनीस न्ही तो देवाचो म्हणयारी. ते चिंता स्पश्ट आतां आमच्या सगळ्यांत आसाचे म्हजे थंय आसाचे आमचे थंय आसाचे तांचे थंय आसाचे. सो ते सुलाभाचे विशय न्ही हे देखून ताका अर्थ आसा. देखून तस जाल्यार चिंता पावल्यार ती चूक. तर पर गांवांत आसा एक करीचे म्हणटा जाल्यार ते आमी करीचे. कित्याक म्हळ्यार तो भावार्थ अशकत जावंक देवसार थंय काम करता. देखून देवसाराच्या संगती भायर घालचें काम एका ह्या जागाचें. देखून ह्या जागा देवसार लागनातले बरी आमी मागाचे ते इम्पॉर्टंट. देखून ते संगती भारी गरजेच्यो ते सेन्सिटीव इश्यू आनी संबंधाचे इश्यू. देखून आमी त्या विशयांत ताज्या की आतां ते कुटुंब परगांवांत आसा तांणी शेजारच्या कडेन आमचें घर बेजार करचें म्हणच्या बदलाक केदाळ ती रजेर येता त्या वेळार केला आसा न्ही. आतां म्हळ्यार तांकां म्हळ्यार एक्स्ट्रीम सिच्युएशन आतां तांकां 5 वर्सां येवंक जायना. आमी आयल्या उपरांत परत्यान करतात ती तशें जाल्यार चिंता म्हळ्यार इंटेन्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हळ्यार आमी आयल्या तें केलां हांव आयल्या उपरांत करिना म्हणूंक जायना. इट इज एंटिसिपेशन. हांव ओके हें करता मागीर आयल्या उपरांत आमी आतां तें सिक्रेट आतां एमर्जन्सी बॅप्टिजम दिल्लें बरी आस्पत्रेंत मदें मरता मागीर वाचल्यार परत्यान ताणें येवन अधिकृत करूंक आसा. तशें तें करूंक आसा तें सारकें. मागीर आनी कितें म्हणून जाल्यार ताचें आतां घर बेजार जालें जानेवारींत म्हळ्यार 9वेंत घर बांदलें घर व्हंकल जालें आनी सगळ्यांनी सांगाता मेळोन थंयसर घर पवित्र करची आशिर्वादीत करची रीत चल्ली. ताजे उपरांत सवय प्रमाणे या रिवाजी प्रमाणे मार्च म्हयन्यांत घरां बेजार करची रीत चलता फिरगजेन. हाचे आतां जाल्लें खाली 2 म्हयने आदी मात्र परत्यान पोवटी मार्च म्हयन्यांत थंय येवन करची गरज आसा की हांगा 2 अर्थ आसात. गरज ना म्हणून हांव सांगना. एक याजक वाडो आमकां आमी समुदाय म्हणले सड्ड विशय जो गमनान दवरचे ल्हान क्रिस्तांव समुदाय टेक्निकली पळयल्यार या लिटरली गेल्यार हे पटी जाला न्ही परत्यान करची गरज ना म्हणून आसा. पूण आमी हांगा समुदायाची चिंतीचे परत्यान केल्ल्यान आमी तें गरज आगी म्हणच्या बदला केल्ल्यान कांय वायट आगी. ओके पोरी चिकन फ्राय केल्ले न्ही परत्यान खावची गरज आहे दुसऱ्या आडी येत न्ही तेन्ना कितें हाडटाय तूं. येवच्या वर्सा पेस्ताक पोर जाला न्ही तें परत्यान गरज आगी. येत्त वर्सा नेपटी आयलें जाल्यार 2 पेस्तां आयलीं जाल्यार देखून आमी इल्लेशें हांगा मनशापण दाखयचें पडटा. आमी रूल उत्त पावलो गेल्या जायना. थोडे मनीस आसात धार्मीक आसात नियमांत उलोवचें तांणी कॅनन लत्त म्हणचे या तातूंत रावले. ताजो मनुष्य जेजू आज दया दाखोवंक आयिल्लो म्हाका जाय दया न्हय बलिदान म्हळें ताणें.
ते काण गेल्या रांगा वय मनुष्य ताका सोडले चढून जाताय आमकां हम्म, 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 हम्म. ती विचारतात आमगे रे या फादर आमी बेंजार कर वय कुटाम हम्म, जेजू थंय आसचो हम्म, तू जाणतो न्ही हम्म, 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 ते हांवेंय समजायचे ताणीय समजायचे आमतून कॉम्प्रोमायज ना तो म्हजो अनुभव हम्म. कित्याक म्हणून तो कुटुंब घट जाता ओके आनी आमी एक जाता हम्म, हम्म. ते चिंता मालगाड्यांचें आसले हम्म. ते आमी करी जाय एक प्रॅक्टिकल संगत आसा ती कशें जाली की म्हणून सांगल्यार आतां दोग पार्टनर्स मेळून एक संस्था चलयतात एकलो कातोलीक आनी एकलो अन्य धर्माचो आसा आतां ते उक्तावण करता आसतना कातोलीक पाद्राबाक आपयता आनी एकलो एकच वेळार दोगांगे आपयनात पूण सडावताना एकलो पाटी मुखार करतात कोण एकल्याक म्हणे वय 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 ताजें गाणा होमा जालां तुमी येवन बेंजार करा म्हणून वेची गरज आहा की आतां हे इल्लोसो सेन्सिटीव इश्यू हांगाय परत्यान आमी जेजू बरी चिंतीचे त्या जाला समस्या येनात परत्यान लॉ चिंतल्यार समस्या येतात आतांच्या संवसारान हांगा संबंद इम्पॉर्टंट तशें म्हणून आमचो कातोलीक भावार्थ सांडूंक जायना तशें म्हणटाना आमच्या संस्थांत हेर धर्माचेय काम करतात आमचेय काम करतात वय आनी दोग पार्टनर आसात वय तशें म्हणटाना समस्या आनीक येवंक पुरो आतां कुरीस दवरचो की तांच्या धर्माचे गणपती दवरचे गी म्हणून देखून आतां एक चिंता पायला न्ही आयोग म्हणून संवाद आनी काले ते काले म्हणटात इंटर रिलिजियस डायलॉग म्हणून वय 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 देखून हांगा आमी फकत फोट्याचेर ताचेर चिंता पाठोवच्या बदलाक सांगात म्हणून मोगान जिवच्या विशयान चड चिंतू न्हू आमच्या भावार्था प्रमाणे आमच्या ह्या जागाक बापून आमच्या लोकांक आनी आमची स्थिती आमी बेंजार करता तांचे ते करता जाल्यार आमी आडोवंक जायना आमी आडोवंक जायना खंयच्या आदाराचेर तूं आडयताय आतांच्या संवसारान म्हणचें हांवें एका काळार ते स्ट्रिक्टली स्पिकींग तशें काजारांय आसात अंतरधर्मी आनी ती जायनात बारीक आसता ती जावचें जाल्यार कितले म्हळ्यार ही गरजेन रेस्पेर ना एग्रीमेंट जाल्यार फाटलो तो ताचे वचून न्ही ताच्या धर्मान ताका ताणें कांय सांगो ना न्ही बदली करता म्हणून म्हजो धर्म हांव पाळटा म्हूण सांगलां कंडिशन कितें केलां तूं आनी तुज्या भुरग्यांक मात म्हूण सांगलां तर ताचो धर्म हाडूंक हांव कोण थंय परत्यान मनशाक ह्युमन रायट येता सिवील लॉ येता हें पुरा चिंतेचें पडटा देखून हांगा अशंत तशंत म्हणून हांव चिंतेना कोणें करूं जाता तें म्हणून ह्या पवित्र सभेचे नियम मोडूंक जायना पूण तसले चिंता आमी हाडूंक जाय ते म्हळ्यार आतां आयिल्लो विशय हो हे पुरा ह्या आयिल्ल्या दिल्ल्या वर्सांनी पयले हे समस्या करतना हे नियमा आनी करता आसतना हे प्रणातले देखून आनी फुडें कोणेय मालगाड्यांनी मेळोन ह्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी मेळोन ह्या विशयान दिल्ले पुनर समालोचन संवाद करची गरज आसा आनी एक गायडलायन्स म्हणटा आमी ते दिवची गरज पडटा कशें आतां सिवील लॉ बदली जाता तशें आमी बदली जाता वय हय आतांच्या हे एंटी कन्वर्शन लॉ येताना आमी आतां आनी कशें करचें म्हणल्या विशयान तिजे आतां पयस सभेन अशें म्हणलां तशें म्हणना फस्ट ते एक्लेजियास्टिकल ही गरजेचे नियम पूण इट बायंड्स ऑल्सो सिवील लॉ वय आतां सिवील लॉ म्हणटा आसतना तुवें गेले न्ही हांगा देखून हांगाचेर इल्लेशें आमी बॅलन्स करीजे आमी चिंतीजे चिंता पटयजे देखून नाका उत्तरां दिवंक जायना एंतच करीजे जायगी वयगी नाका म्हणून आतांच्या काळार इल्लोसो हो डेलिकेट इश्यू ते जाला म्हळ्यार जेजू काय म्हणटा म्हणून जाल्यार यू कॅनॉट सर्व बोथ गॉड अँड मॅमन म्हळ्यार देवाक आनी ते मागीर देवसाराक दोगांक तुवें काण घेवंक जायना आतां एकाच संस्था भितर दोनी कशें दोर येता आतां थंय पाद्राबा कळीत आसल्यार आतां तो येवन गेला परत्यान पाद्राबान वेची थंय घर जागी या तुमचें एक फावटी जालां थंयसर मुख दिलां म्हूण सांगून सांगीत ना म्हणून नाळे आमी ह्या जाग जावन आमी क्रिस्तांव जावन आसतना आमी हांगासर आनी एक विशय ओडलो विचारलो सांगू तशें म्हणून आमी कॉम्प्रोमायज करचे न्ही तें बिलकूल जायना तें म्हणचें कॉम्प्रोमायज करूं जायना तूं करी येत म्हणून सांगूं जायना आमी आमच्या पाटाळे तूं पार्टनरशीप खाण येताय पूण हें येता पूण म्हज्या धर्मा म्हज्या रिती रिवाजी प्रमाणे आमकां हें अलावड ना म्हळ्यार म्हजे कडेन आसात तेले केस एकलो व्यक्ती आयलो म्हजे कडेन ताजे पार्टनर तो
आनी वो इल्लो चड पयशे घालता तो उणे घालता पूण आनी मुखेलपण घेतल्या वरी आसा ते ओके म्हणून ताका हांवें सांगलें ना तुवें क्रिस्ताकत परगट करीचे तुवें इल्लेशें तुज्या संबंधान बरें दवर आनी विशय ताका सांग म्हूण सांगल्या वेळार ताणें वचून ताका सांगलें ना म्हणून तुमी खंयचें करूं का तुमी करा म्हाका ते प्रॉब्लेम ना हांव म्हज्या घरा करता म्हणालो ताची आनी एक रीत हांव म्हज्या घरा करता तुमच्या याजाक कितें सांगता तुमी करा तशें करना ताणें कुरीस आल्तार दवरली आनी हें धरलें ते पाटना तो म्हणलो म्हाका बिझनेस मात्र मॅटर सांगा तेय दोन संगती येतात परत्यान बिझनेस मॅटर्स तुमी ते मागणे धर्म ते परत तुमी पळोवन घेवन घेया म्हणले मनीस आसात पण आमच्या पार्टीन आमी सांगाचे आमकां अशें जायना करूंक म्हणून आमी सांगलें जाल्यार मस्त जाण बरें संबंद आसले ते समजतात कित्याक म्हळ्यार ते परत्यान अर्थ जाता न्ही तांकां सांगले आमी पण कॉम्प्रोमायज करूं जायना धर्म साणूं जायना वावर साणूं जायना इल्ले कश्ट जाताले हय नाजाल्यार ताका मनशां सोडीचे पडोवंक पुरो क्रिस्ता खातीर आमी त्या जाल्यार मागण्यार आमकां कळटा देव आनी एकलो मनीस दिता तेंय आमी समजायचे नाजाल्यार आमकां आनी तांकां व्यत्यास कितें तसं साध्य तर पळोवन पळयचे तेंत म्हळ्यार हांवें फस्ट वी मस्ट इवॅल्युएट एनालायज सिच्युएशन कितें देखून एक नियम जराल रितीर आमचो सगळ्यांक आमी दिवंक जायना म्हळ्यार हरी देखून पाप साहेब आनी पयस बी शिकोवन सांगता आतां पापा फ्रांसिसांनी सांगिल्लें यू मस्ट सी द कल्चर ऑफ द सोसायटी तांचे रीत कशी रिवाज कशी ती बायपास करना वचोंक जायना म्हळ्यार जियेचें जियोवचें मुख्य हांगासर काम करच्या की सर ते हांगासर आसा म्हाका जाणो सबार संगते आमच्या दिसपट्ट्या भावार्थी जिवनांत आमकां फूड करूंक मेळचे सबार संगते ते आज ह्या संवादांत आमी पळयले आनी आमकां भोव अपुर्बायेन आपल्या अनुभवांतावन आनी तशेंच हेर मालगड्यांत तावन समजून घेतले संगती आमच्या लागीं वांटून घेतले फादर विजय मचादो मंगळज्योती केंद्राचो निर्देशक ताणें आमच्या लागीं वांटून घेतलेल्या ह्या संगती खातीर आनी वेळ दिल्ल्या खातीर तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव फादर विजय मचादो हांकां देव बरें करूं म्हणटा देव बरें तुमकां कोणाकी ह्या संगती विशयांत असले ते हेर कांय संगती आसूंक पुरो ताच्या विशयांत कांय तुमकां समजोनी जाय तर ह्या सवालां आसा जाल्यार तुमी ती खंडी जावन विचार येता आनी आमी ताका जबाब दिवचे प्रयत्न करता वॉट्सॅपार विचारचें तर 9449821580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com परत मेळटा पर्यंत तुमकां समेजता की देव बरें करूं समट आणि सावाला
पार जाता असताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाट आसल्यार कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता असताना सडय आमचो भावार संता भक्तांची जिणी नियाळताना सडय आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडय आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाट आसल्यार कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार सोम्या सडय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.